नमस्कार. आयच्या ग्राउंड झिरोक तुमकां सगळ्यांक येवकार. कांय वेळा पयलीं आमी ती म्हत्वाची ब्रेकिंग केली की आज जेन्ना सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशा वेल्यान गोंय, कर्नाटक आनी महाराष्ट्र ह्या तिनूय राज्यांच्यो टिमी म्हादयचें कर्नाटकान कितें केलां हें पळोवपा खातीर कणकुंबी गेल्यो तेन्ना कर्नाटकान आपल्या सच्च्या स्वभावा भशेन कशी दादागिरी केली, गोंयच्या अधिकाऱ्यांक कशी इन्सल्ट केले, तांचो अपमान केलो. ज्या म्हादय खातीर फाटली 2 दशकां परस चड काळ जे एक्टिविस्ट झुजतात ते राजेंद्र केरकर हांचो कसो अपमान केलो आनी इन्स्पेक्शन करपाक गेल्ले कडेन सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशा वेल्यान तें सुद्दां सारकें जावचें हाचे खातीर गोंयच्या टिमीक थंय झगडचें पडलें. सो कर्नाटकाची ही दादागिरी आनी कर्नाटकाची ही अरेरावी कितें घडलें थंय नेमकें हें आमी आज तुमचे मुखार दवरतात. आनी त्याच बरोबर ही जी टीम आशिल्ली त्या टिमी बरोबर प्रुडंटाची टीम कंटिन्युअसली थंय आशिल्ली. आमचे चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार हे त्या टिमी बरोबर आशिल्ले. थंय कितें घडलें तें लौकिकान फकत आपल्या दोळ्यांनी पळयलें ना जाल्यार स्वता भोगलां. एक गोंयकार म्हण कर्नाटकान किती वागणूक दिली तें आमकां स्वता लौकीक आय विटनेस अकाउंट ह्या पुराय घडणुकेचो दितलो. आनी ताजे पयलीं आमी तुमकां एक्झॅक्टली दाखयतात की कितें घडलें आनी राजेंद्र केरकर तुमकां सांगतले की एक्चुअली थंय कशे रितीन गोंयच्या टिमीचो अपमान जालो. त्याच बरोबर इन्स्पेक्शन करपाक गेल्ले कडेन आडमेळी हाडपाचो प्रयत्न जालो आनी जाता तितल्या ओपेक मॅनरा भितर, पारदर्शक न्ही, सामकी ओपेक मॅनरा भितर जाता तितल्यो कमी गजाली उक्ताडार येवच्यो म्हणून कशी कर्नाटकान दादागिरी केली हें आयकुया, समजून घेवया. आनी ताजे उपरांत हांव वता आमचे चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार हांचे कडेन. सगळ्यांत पयलीं राजेंद्र केरकार तुमकां सांगतले नेमकें थंय कितें घडलें. आमी आतां गोवा कर्नाटकाच्या बॉर्डरीचे म्हणजे चोर्ला घाटाचेर आमी आहा. बॉर्डर तुमी फाटल्यान पळोवपाक शकता बॉर्डरीचो कर्नाटक वेलकम टू कर्नाटका बोर्ड. आनी आयज एक मिटींग आसली, सायट इन्स्पेक्शन आसलें कणकुंबी भागांत तेंचे जे ऑफिस आहा थंय सुप्रीम कोर्टान जी टीम मॉनिटरींग टीम तिनूय राज्यांचे ऑफिसर्स घेवन सायटाचेर वचपाक टीम जी तेंच्यांनी केल्ली ती आयज विजिटाक थंय येयल्या. थंय आमी वचपाक गेले थंय मिडियाक ते कोणाकूच अलाव करिना. राजेन केरकार सरूच थंय आसले, तांकां तेंच्यांनी भायर काडले. भितर कितें जालें एक्झॅक्टली राजेन केरकार सरूच आमकां सांगतले. सर, सकाळीं तुमी भितर गेले उपरांत कितें एक्झॅक्टली जालें थंय? सुरवेक जेन्ना हांव कणकुंबी हांगाच्या इन्स्पेक्शन बंगलोन गेलो, तो PWDचो बंगलो, तर तितून आमकां आमचें स्वागत बी केलें. पूण मागीर कोणी तरी म्हाका वळखलो आनी तुमी राजेंद्र केरकर न्हू अशें विचारलें. आनी मागीर म्हाजें आयडेंटिटी कार्ड घेवन म्हाका त्या संदर्भान म्हाजो कॅमेरा आसलो तो कॅमेरा घेवन तेतूंतले फोटो सगळे पळोवन तेंच्यांनी म्हाका भायर वचपाक सांगलो. आनी एकंदर गोंयचे जे जलसंसाधन खात्याचे काही कर्मचारी असले, अधिकारी असले, तांकांय तेंच्यांनी थंयच्यान भायर काडले. आनी एकंदर 3 जाण जे सुप्रिटेंडिंग इंजिनियर आसा ते तिगूय सुप्रिटेंड इंजिनियरींग जे लोक जे आसा, अधीक्षक अभियंता, तांकां भितर घेवन ती मिटींग जी आसा ही सुरू जाल्ली आसा. अजून मेरेन खरें म्हणजे हे इन्स्पेक्शन जे आसा हे इन्स्पेक्शन करपाक जाय, कारण कर्नाटकान जे बेकायदेशीररित्या आमच्या कळसा नाल्याचें उदक जे आसा हे मलप्रभेन वळयलेलें आसा हें पळोवपा खातीर ही समिती म्हणजे समितीचे गठन जे जाल्लें आसा, स्थापना जी जाल्ली आसा, तेचो मुख्य उद्देश आसा की गोंयान जी याचिका दाखल केल्ली ते याचिकेन कर्नाटकान बेकायदेशीररित्या जे उदक वळोवन येयलां ही बाब लक्षांत हाडून दिल्ली. तर अजून मेरेन ही जे इन्स्पेक्शन आसा ते कर्नाटकान करूंक ना आनी तेंच्यांनी मोठ्या प्रमाणात पोलीस थंय हाडून दवरलेले आसा. पोलिसांनी आमकांय त्रास केलो आनी जे आमचे अधिकारी आसा तांकांय त्रास केल्लो आसा आनी आमकां थंयच्यान तेंच्यांनी भायर काडलेले आसा. त्या शिवाय त्या वाठारांत
फोटोग्राफी करपाक सुद्दां कोणाकूच तेंच्यांनी दिल्ले ना आनी एक विरोधाभास म्हळ्यार की कर्नाटकान स्वता आतां जी मिटींग चल्लेली आसा तेचें रिकॉर्डिंग करपा खातीर थंय कॅमेरामॅन तेंचे आसा, फोटोग्राफर आसा आनी कर्नाटकाची व्हडली टीम आसा. जेन्ना तिनूय राज्यांचे सुप्रिटेंडिंग इंजिनियर हांकांच स्पश्टपणान आदेशान नमूद केल्लें आसा. अशें आसतना कर्नाटकाचे अतिरिक्त अधिकारी जे आसा, तेंचे ज्युनियर इंजिनियर आसा, तेंचे एसिस्टंट इंजिनियर आसा, व्हडलो ताफो थंय ते घेवन येयल्ले आसा आनी त्या शिवाय पुलीस बळ आनी फॉरेस्टाचे लोक थंय त्या वाठारान येयल्ले आसा. हे पुराय तरेन बेकायदेशीरपण आसा. कर्नाटक जाणा आसा की आपली बाजू जी आसा ही पुराय तरेन लंगडी आसा आनी बेकायदेशीर आसा. जेन्ना आमी लोकशाही देशांत रावता तेन्ना पारदर्शकता खूब म्हत्वाची आसा. कर्नाटकाक ही पारदर्शकता जी आसा ही दाखोवन दिवपाची ना आनी ताका लागून आमकां तेंच्यांनी थंय आडमेळे निर्माण केल्ले आसा. पत्रकारांक लेगीत थंय वचपाक तेंच्यांनी दिल्ले ना. एकंदर कर्नाटकाची ही जी बाब आसा ही पुराय तरेन झुटिंगशाही आसा आनी अलोकशाही कृत्य आसा कर्नाटकाचें. कर्नाटक तुमी म्हटले सगळे ऑफिसर खूबसो मोठो ताफो आहा तेंच्या ऑफिसरांचो, पण आमच्या ऑफिसरांक तेंच्यांनी भायर काडले तेजेर कितें म्हणपाचें? म्हणजे सगळेच ऑफिसरांक आमचे दवरूं ना. WRDच्या ऑफिसरांक दवरपाक जातालें न्हू भितर? खरें म्हणजे WRDचे जे ज्युनियर इंजिनियर आसा तांकां तेंच्यांनी दवरपाक जाय आसलें, कारण ते तेंच्या वांगडा येयल्ले आनी जें पत्र धाडलालें तेंच्या सुप्रिटेंडिंग इंजिनियरान ही सगळी वेवस्था पळोवपी, तर तेणी आपल्या पत्रान स्पश्ट सांगपाक जाय आसलें की अमूक अमूक लोकांकूच आमी भितर घेताले. अशें कितें पत्रान तेंच्यांनी उल्लेख केल्लो ना. आनी अशें आसतना आमचे एसिस्टंट इंजिनियर, आमचे ज्युनियर इंजिनियर, आमच्या खात्याचे जे काही संबंधित अधिकारी आसा तांकां तेंच्यांनी भायर काडलेले आसा. ही पुराय तरेन चुकीची गजाल आसा आनी एकंदर ही जी निरीक्षणाची प्रक्रिया आसा ही पारदर्शी जातली काय कितें हाच्या विशयी संशय घेवपाक येता. एकंदर कर्नाटक पुराय तरेन हे षडयंत्र आपलें जें आसा हें यशस्वी करपा खातीर साम दाम दंड भेद अशा नितीचो अवलंब करीत आसा. एक कमिटी जी कोर्टान नेमली पळय न्हू, तिचो एक्झॅक्टली रोल कितें आसतलो, कितें तिंचो रोल आहा आनी तो गोंयांक कसो फायदो जावपाक शकता? आता ही जी 3 राज्यांची समिती आसा त्या तिनूय राज्यांचे जे अधीक्षक अभियंता जे आसा ते तेचे प्रतिनिधित्व करता. आता तिनूय राज्यांतल्या अधीक्षक अभियंत्यांनी जो आपलो निरीक्षण जे आसा ते निरीक्षणाच्या संदर्भात म्हणजे गोंय सरकारान आपल्या याचिकांत स्पश्ट केल्लें आसा की कर्नाटकान कळसाचें उदक जे आसा ते वळोवन मलप्रभेन हेल्लें आसा आनी तेच्या खातीर जे षडयंत्र राबयल्लें आसा हे व्यवस्थीत रित्या अधीक्षक अभियंता आसा तेंच्यांनी जर ह्या आपल्या अहवालान नमूद केले जाल्यार तेचेर सुप्रीम कोर्ट आसा हे महत्वाचो एक अहवाल म्हणून स्विकारूंक शकता आनी तेचेर गोंयची बाजू जर म्हणजे व्यवस्थीतपणान मांडली गोवा आनी महाराष्ट्राच्या अधीक्षक अभियंत्यांनी जाल्यार म्हाका दिसता की ह्या प्रश्नांक आमकां कांय प्रमाणान न्याय मेळपाक मदत जातली. कर्नाटक ज्या पद्दतीन हे सगळे मार्गक्रमण करता तेच्या वयल्यान कळटा की पुराय तरेन अलोकशाही कृतीन कर्नाटक जे आसा हे फुडें वचपाचो यत्न करीत आसा. तुम्ही ग्राउंड रियलिटी पयली थंय म्हणजे तुमकां कशी वागणूक दिली ती पयली आनी आतां ते अजून पर्यंत मिटिंगूच घेता, तुमकां दिसता इन्स्पेक्शन बरे तरेन जातलें अशें काय ते कितें ते दामपाचो प्रयत्न करतले? कारण इन्स्पेक्शन जे आसा हे इन्स्पेक्शन खरें म्हणजे आतां सुरू जावपाक जाय आसलें. आतां जवळ जवळ एक जावन गेल्लें आसा तरी जी टीम आसा ती टीम त्या घटनास्थळा कडेन पावल्ली ना. कारण जवळ जवळ 3-4 जागे आसा म्हणजे ज्या भागान पारवडचो नालो जो आसा आनी कळसाचो नालो एक जाता ती जागा पळोवपाक जाय. त्या शिवाय तेंच्यांनी जे क्रॉस रेग्युलेटर घातलेले आसा त्या जागेक भेट दिवपाक जाय. तेच्या उपरांत जवळ जवळ 2 किलोमिटर अंतराचेर चलत ह्या समितीक वयचें आसा आनी ती जी जागा आसा ही जंगल समृद्ध जागा आसा ज्या वाटेन कळसाचें उदक मलप्रभेन वयता. अशे 3 जे कॉन्ड्यूट आसा ह्या 3 कॉन्ड्यूटाची पाहणी करपाक जाय. आयज मेरेन तातूंतलो जो महत्वाचो पयलो कॉन्ड्यूट आसा ह्या कॉन्ड्यूटांतल्यान कळसाचें उदक जें आसा हें व्हांवता हें तेंच्यांनी पळोवपाक जाय. आनी तें पळयल्या उपरांत कर्नाटकान जी बेकायदेशीरपणां केल्ली आसा ही नजरेक पडटली. खरें म्हणजे हें जर निरीक्षण हें जर इन्स्पेक्शन ही जर भेट पावसाच्या दिसांनी जाल्ली जाल्यार कर्नाटकाची पुराय तरेन षडयंत्र आसा ही बऱ्या तरेन उक्ताडार येतली आसली. पूण आतां जरी हें निरीक्षण जाता तरी अधीक्षक अभियंत्यांनी आमच्या आनी महाराष्ट्राच्या आनी कर्नाटकाच्या जर वस्तुस्थिती जी आसा फॅक्च्युअल रिपोर्टिंग जर जालें जाल्यार निश्चितपणान ते कर्नाटकाक म्हारग पडटा.
तुमी म्हणटा हो रायट टायम न्हू थंय इन्स्पेक्शन करप, पावसान हें करपाक जाय. पावसान केल्यार कितलो फरक दिसपाक शकता? कारण पावसान जे उदक आसा ते मोठ्या प्रमाणान स्पश्टपणान पारवट नाल्याचें उदक जे गोंय वाटेन येवपाक जाय, म्हादय अभयारण्यान येवपाक जाय, तें उदक जें आसा हें वळोवन कणकुंबी हांगासर वयता कळसा कालव्याच्या माध्यमांतल्यान. आनी कर्नाटकान कितें केल्लें आसा की थंय जें रामेश्वराचें देवूळ आसा त्या रामेश्वर देवळांतले एक कळसा नाला जो आसा तो गोंयान येता आनी अरबी सागराक मेळटा. आनी दुसरें उदक आसा त्याच छप्रा वयलें ते मलप्रभेचो उगम जाता आनी ते कुडल संगम हांगा कृष्णे लागीं एकरूप जाता आनी मागीर तें उदक आसा तें बंगालच्या उपसागरान वयता. म्हणजे पावसान ह्यो सगळ्यो गजाली आसा ह्यो आमकां स्पश्टपणान कळटा. आनी त्या शिवाय गोंयचें उदक जें गोंय वाटेन येवपाक जाय तें कशें कर्नाटकान वयता हें स्पश्टपणान कळपा खातीर तो कालखंड आसा हो म्हत्वाचो आसा. आनी ताका लागून पावसाचे दीस निरीक्षणा खातीर जर निश्चित केल्ले जाल्यार ते बरें जातलें. गोंय सरकारान कोर्टान तशें मागपाक जाय पावसान इन्स्पेक्शन करपाक जाय. खरें म्हणजे तशा प्रकारची बाब जी आसा ती गोवा सरकारान आपल्या अहवालान नमूद करपाक जाय. तेंच्यांनी स्पश्टपणान सांगपाक जाय की ही जी पाहणी जाल्ली आसा ही पाहणी गिमाच्या दिसान जाल्ली आसा ज्या कालखंडान उदकाचो स्तर जो आसा खूब कमी जाल्लो आसा आनी मोठ्या प्रमाणान उदक जें आसा नैसर्गीक प्रवाह जो आसा हो मोठ्या प्रमाणान उदक घेवन वयता पावसाच्या दिसांनी. आनी पावसाच्या दिसांनी सुद्दां व्हरप उदक हे पुराय तरेन बेकायदेशीरपण आसा. कित्याक कर्नाटकाक हाच्या पयलीं सर्वोच्च न्यायालयान आनी लवादान स्पश्ट केल्लें आसा की जो मेरेन अंतीम निवाडो जो आसा तो जायना आनी अंतीम निवाडो जो आसा तो अमलात येयना म्हणजे जेन्ना प्रकल्प सुरू जातले तेन्नाच तांकां हें उदक जें दिल्लें आसा तें वापरपाक अनुमती दिल्ली आसा. आतां सद्या कर्नाटक बेकायदेशीररित्या हें सगळें करीत आसा. महाराष्ट्र ह्या टिमीन महाराष्ट्राचो अधिकारी आहा, महाराष्ट्राकूय हितून रोल आहा. महाराष्ट्राचो रोल म्हणजे महाराष्ट्राक कित्या खातीर हो इश्यू लागता आनी महाराष्ट्राचो रोल आतां कितें आसपाक शकता? आतां महाराष्ट्र जे आसा ते महाराष्ट्रांतलो एक म्हत्वाचो उदकाचो स्रोत जो आसा हलतरा त्याचो उगम जो आसा कर्नाटकांतल्या चोल्ला गांवांत जाता आनी मागीर ही हलतरा नाला जो आसा हो 143 मिटर सकयल उडी मारून वज्रा सकला जाता आनी मागीर शिरोली गांवांतल्यान ही न्हंय जी आसा ती गोंयांत प्रवेश करता. तिका वाळवंटी नदी म्हणटा किंवा थोरली न्हंय म्हणटा आनी मागीर फुडेंच ही न्हंय वचून पिळगांव हांगासर सारमानसीर ती मुख्य मांडवी नदी कडेन एकरूप जाता. तर ताका लागून महाराष्ट्र ह्या प्रश्नान साक्षीदार आनी महाराष्ट्राक भितर भुमिका मांडपाची आसा. आनी महाराष्ट्रान खरें म्हणजे जो हो भाग जो आसा कणकुंबी चोर्ला हो जो भाग आसा हो महाजन आयोगान महाराष्ट्राच्या वाट्याक दिल्लो आसा. आयज जरी तो कर्नाटकान आसलो तरी कांय वर्सांनी तो महाराष्ट्रान येवपाक शकता आनी त्या वेळार हें उदक जर कर्नाटकान आपल्या कडेन वळयलें जाल्यार तें परतें महाराष्ट्राक मेळचें ना हें ध्यानान धरून जर महाराष्ट्रान आपली बाजू जर वेवस्थीतपणान मांडली जाल्यार ती गोंयांक फायदेशीर जावंक शकता. आनी त्या शिवाय आपल्या नजरेक जे दिश्टी पडटा तें जर सुप्रिटेंडिंग इंजिनियरान जर आपल्या अहवालान आपल्या आपूण जे कितें मांडटालो तितून जर नमूद केलें जाल्यार ते गोंयांक आनी एकंदर ह्या प्रश्नांक फायदेशीर ठरतलें. हे सगळें आतां थंयचो जो दबाव तंत्र जे तेंचे चालू आहा तेंचे एक वेगळे पद्दतीची वागणूक ते दिता. गोंय सरकाराचो रोल गोंय सरकाराची भुमिका कितें आसपाक जाय आतां? गोंय सरकारान कर्नाटकान जे कितें चलयलेलें आसा तेचेर पुराय तरेन तेंच्यांनी आक्षेप घेवपाक जाय. कारण लोकशाही देशान अशा प्रकारची झुंडशाही जी आसा ही पुराय तरेन चुकीची आसा आनी कोण येवपाक जाय कोणी कितें करपाक जाय तेची तेंच्यांनी आचार म्हणजे जे आसात ते नियम जे आसा अटी ज्यो आसा ह्यो सगळ्यो नमूद करपाक जाय आसल्यो पत्रान की आमी अमूक अमूक लोकांक घेताले अमूक लोकांक आमी घेवचे ना अशें तेंच्यांनी कितें आपल्या पत्रान नमूद केल्लें ना. त्या शिवाय ज्या परिसरान आमकां तेंच्यांनी बंदी घातलेली आसा थंय खरें म्हणजे कमिशनर किंवा तेंचे अधिकारी आसा तेंच्यांनी प्रोहिबिटेड एरिया म्हणून नोटिफायड करपाक जाय आसलें. तशें कितें केल्लें ना आनी PWDच्या एका इन्स्पेक्शन बंगलोन हे सगळी बैठक चलता त्या वाठारांतल्यान आमकां थंयच्यान भायर काडप हें सुद्दां पुराय तरेन अलोकशाही आसा. जर हो विशय जो आसा तो लोकशाही देशान वेवस्थीतपणान तांकां मांडपाचो आसा जाल्यार तेंच्यांनी पारदर्शकता पाळपाक जाय. ती पारदर्शकता कर्नाटक पाळिना हाचेरूय गोंय सरकारान आक्षेप घेवपाक जाय. नाजाल्यार कितें जातालें की कर्नाटकाक आपूण जे गुन्हे करता ते सगळे पचत वयतले. ह्यो गजाली सुप्रीम कोर्टा पर्यंत पावोवपाक जाय. निश्चितपणान सुप्रीम कोर्टा समोर काही हे जे मुद्दे आसा ते विचार करून सरकारान मांडपाक जाय. नाजाल्यार कर्नाटक जे आसा हें आमकां ह्या प्रश्नार गुंडाळपाक शकता.
ओके, थँक्यू सर. तुमी पळयलें आतां राजेंद्र सरान एक्झॅक्टली कितें जालें भितर, सगळी कशी वागणूक मेळ्ळी, तांकां कशें भायर काडलें हें सांगलें. आमी थंय गेल्ले, हांव म्हाजे व्हिडिओ जर्नलिस्टा बरोबर गेलो. आमकां सांगलें तुमी हांगा ह्या एरियेन रावपा पसून नाका, तुमी रिटर्न गोंयान चला म्हणून आमकां ते पुलीस थंयचे सांगपाक लागले. कर्नाटकान जर खरेंच कितें चूक करूं ना, कर्नाटकान जर खरेंच थंय कसलें इलिगल कन्स्ट्रक्शन करूं ना जाल्यार मिडियाक ओपन करपाक ह्यो सगल्यो मिटिंगो हे सगळे प्रोसिडींग मिडियाक फुड्यांतल्यान करपाक व्हडलोसो प्रॉब्लेम नासलो. पण ते अशे पद्दतीन सगळे आपले कंट्रोलान घेवन सगळे कडेन पुलीस घालून आमी वाटेर सुद्दां पयलें आमी हांगासरल्यान येपय हांगा सायडीन पुलीस बसले, ते हांगासरल्यान पुलीस स्टार्ट जाता ते तेवटेन ते प्रोजेक्टाचे फुडें आनी तेजे फुडें कितलेशेच किलोमिटर इंच्यान रस्त्यार सगळे पुलीस घालून दवरल्या. गोंयचे गाडयांक ते सारके बारीकसाणेन चेक करता. म्हाका दिसता गोंय सरकारान ह्यो सगल्यो गजाली की बाबा हे इन्स्पेक्शन सुद्दां सुप्रीम कोर्टान सांगलां ते कशे पद्दतीन आपणाक जाय तशें कर्नाटका करता हे सुप्रीम कोर्टा मुखार मांडपाक जाय. व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे हांगा, लौकीक शिलकार, प्रुडंटा खातीर. परत एक फावट येवकार आमचे बरोबर स्टुडिओ भितर जॉईन जातात म्हाका आमचे चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार जे आज सकाळी सावन ह्या टिमी बरोबर आशिल्ले. आनी जो अनुभव म्हाका दिसता आयला तो अनुभव खूब भयानक आसा. जशें राजेंद्र बाबान सांगलें, अलोकशाही पद्दत कर्नाटकाची ती फक्त दाखय लिपय करप म्हादयचेर, ताजो परत एक एक्सपिरियन्स गोंयाक आजूय आयलो. लौकीक कितें जालें नेमकें, कारण म्हाका राजेंद्र बाबाचो एक मुद्दो बरो हें जालो की कर्नाटकान आपली फोटोग्राफर हाडिल्ले, आपली कॅमेरा टीम हाडिल्ली, आपले सगळ्यो सरकारी अधिकाऱ्यांचो ताफो हाडिल्लो. मात गोंय जर घेवन गेले एक थोडे मनीस जाल्यार तांकां भरपूर दुखलें. कितें घडलें नेमकें? प्रमोद, सुप्रीम कोर्टान टीम म्हणजे सेकंड टायम अशी टीम हे केल्या, ते डिटेल्स दिवपाची तिनूय स्टेटीची, महाराष्ट्र, कर्नाटका आनी गोंयचे सुप्रिटेंडिंग इंजिनियर तिनूय स्टेटीचो एक एक हांगसर अपॉयंट करपा लायल्लो. तितूंतलो कर्नाटकाचो विजयकुमार बलिराम थोरात महाराष्ट्राचो, कर्नाटकाचो कृष्णोजी राव म्हणून आनी गोंयचो MK प्रसाद, हे तीग जाण हे कमिटीन उरता. सो गोंयच्यान हे सगळे इनिशिएटीव कर्नाटकान घेतलो. कर्नाटकान लेटरां धाडली दोनूय स्टेटीक आनी मिटींग तेंच्यांनी कणकुंबी दवरली की सायट म्हादयची ती काम चालू आहा ती थंय सायट इन्स्पेक्शन आनी तेजे मागीर मिनिट्स तयार करप, थोडे बरी प्रेजेंटेशन आसले, ह्यो गजाली करपा खातीर. सो गोंयच्यान टीम भायर सरली. टिमी बरोबर आमी फाटोफाट गेले. गोंयचे फक्त दोन GP हांगासरल्यान गेल्ल्यो. व्हडलो स्टाफ नासलो. एक जो म्हणजे तो टिमीन आहा तो मनीस, वांगडा तेजे आनी एक असिस्टंट इंजिनियर, एक जे आनी एक दोन इंजिनियर, एक तेंच्यांनी एक आपलो फोटोग्राफर येल्लो आनी 2 ड्रायव्हर, अशी तेंची टीम. आनी आमच्या वांगडा राजेंद्र केरकार सर आसले आनी आमी गेले. आमची गाडी मातशी फाटल्यान उरली, तेंच्यो 2 GP फुडें गेल्यो. सो आमी पयले कर्नाटकाचे एंटर जाता चोल्ला घाटाचेर, तो तेंचो आर्क आहा वेलकम टू कर्नाटका म्हणून. थंयच्यान पुलीस स्टार्ट जाता, 2 कॉन्स्टेबल. जेन्ना VIP कोणी येता आनी आमी अशे म्हणजे प्रायम मिनिस्टर येता जाल्यार कोण केंद्रीय मंत्री, डिफेन्स मिनिस्टर सारको येता आनी आमी जो पुलिसांचो ताफो पळयता, 2 डिस्टन्साचेर दोग जाण पुलीस दवरलेले आसा. तशी आयज परिस्थिती आसली. चोल्ला घाटा वयल्यान ती सुरू जाताली. मागीर तेंचो वयर तेंचो चेक पोस्ट, तेजे उपरांत आनी चेक पोस्ट जाल्या उपरांत रोखडोच एक जीप दवरलेली तेंच्यांनी थंय, PI लेवलचो ऑफिसर दवरलेलो. तेणी आमची गाडी हाडयली. गाडी ते पळयताले GA गाडी, तांकां मातशी डावट येयलो. गाडी हाडयली तेंच्यांनी, विचारलें, डायरेक्ट येवन विचारपाक लागले मेडिया की गाडी आहे काय म्हणून. आमच्या वांगडा एकटो बसलेलो, म्हणजे आमी हें करून एक ऑफिसर बसलेलो, तेणी सांगलें आपूण बाबा WRDचो म्हणून. गाडी आमी एडजस्ट करून गेले हें करता आसतना. सो ते जाले उपरांत तेणी बाकीच्यांक चेक करूंक पावलो ना, आमी गेले फुडें. मागीर जे PWD हावज, PWD गेस्ट हावज आहा थंय जी मिटींग जावपाची, थंय पावले. थंय पयलींच आमची गाडी घालून सगल्यांक म्हणपा लागले आयडेंटिटी दाखया म्हणपा लागले. भितर वचपाक मेळपाना. ते WRDचे स्टाफाचे कार्ड काडून घेतले हेणी. तेजे उपरांत आमकां तेंकां जेन्ना कळ्ळें आमी मिडियाचे म्हणून हांगासर रावपाचें ना म्हणपा लागले, तुमी रिटर्न वचपाचें म्हणपा लागले. आनी ते ऑफिसराक तेंच्यांनी भितर घेतलो. राजेंद्र सर तो पर्यंत दुसरे जिपींतल्यान भितर पावल्ले. राजेंद्र सराचे कशें आहा, ते विटनेसूय आहा हे केसीन. ते कितलेशेच फावटी कणकुंबी ते सायट विजीट करता वेगळ्या वेगळ्या कारणां खातीर. ते काम पळोवपाकूय ते विजीट करता थंयच्यान, ते रिपोर्ट करता. सो खुबशे लोक तांकां वळखताय थंयचे. आनी ते केसीक लिंक्ड आहा. आनी
आनी जे आयज कितें इन्स्पेक्शन जातलें ती सत्य परिस्थिती पळोवपा खातीर आतां कितें अशें कितें तरी प्लॅनिंग जावपाचें कसलें तरी बजेट स्टेटीचें तयार जावपाचें तें लीक जातलें अशें म्हणपाचो प्रश्न ना थंय बरोबर. की थंय कितें आहा ती सत्य परिस्थिती पळोवपाक जर एक मिडियावालो आहा आनी एक जर जाणकार आहा जो ह्यान पयलीं ह्या केसीन विटनेस म्हणून उबो रावलो तर व्हडलेशें गंभीरतायेन घेवपाचो विशय न्हू तो पयलीं आमी सांपडले तांकां आमकां म्हणपाक हांगा रावपाची गरज चला म्हणपालें सो आमी वाट धरली रिटर्न येतले जाल्यार म्हटलें रिटर्न सायट आमकां खंयच पळोवपाक मेळची ना रिटर्न येयले जाल्यार थंयचे मातशें फुडें गेल्यार कणकुंबी देवळा कडली जी सायट आहा थंय तरी ते इन्स्पेक्शनाक गेले आमकां थंय तरी मेळटलें म्हणून मातशें फुडें गेले आनी ते भायर सरता ते दिसतले अशें जाग्याचेर रावया म्हटलें आनी थंय एक टी स्टॉल आहा तो चालू आसलो गिरायक एक दोग जाण गिरायक आसले ताका आनी आमी थंय गाडी पार्क केली आनी म्हटलें च्या घेवया तो पर्यंत तेजी मिटींग जाता पुलीस 4 जाण धांवत थंय येयले म्हणपाक लागले हांगा जर तुमकां रावपाक मेळपाना तुमकां रिटर्न वचपाक जाय हेवटेन बेळगांव वटेनूच वचपाक मेळपाना म्हणपाक लागले हांवें म्हटलें आमी च्या घेता आनी वयता तेणी ताका इंस्ट्रक्शन दिलें आनी ताजो स्टॉलूय बंद करपाक लायटीचो तुजो स्टॉल बंद म्हणपाक लागलो आमची मिटींग जायसर कोणाक हांगा घेवपाक ना सामको ते च्या घेवपाकूच दिना हेंच्यानी आमकां अक्षरशः रिटर्न येवचें पडलें आमी रिटर्न येयले आतां म्हटलें आमी मदीं चिंतलें की मदल्यान वाटो आहा खूब सायटाचेर वयतलो जाल्यार पण प्रत्येक कडेन आमकां थंय एकट्यान इन्फॉर्मेशन दिली की प्रत्येक कडेन भितर सुद्दां आयज पुलीस आहा म्हणून मातशें तितलें रिस्की आसलें की रस्त्यार पर्यंत ओके आहा पूण भितर कोणाकूच सांपडला आनी तेंचें कितें फिरलेलें जाल्यार कशें रियॅक्ट जायत कशें आमचे कडेन रियॅक्ट जायत तें सांगता येना म्हणजे ती रिस्क आमी जंगलान भितर वचून घेवपाक शकना सो आमी गजाल केली आमी एक अर्द वर थंय रावले म्हटलें रिटर्न वयतना आमी गाडयो मातसो ट्राफीक चड दिता मेळटा तशें रिटर्न या म्हटलें तेंची नजर चुकून आनी फुडें तरी आमकां थंय टीम मेळटा पळोवपाक जाल्यार पळोवया रिटर्न वचपाक गेले तशें जालें त्याच टायमार 2 ट्रक येयले आनी आमी क्रॉस जाले थंयच्यान आमी थंय कणकुंबीच्या बाजाराचे एरियेन गेले थंय पळयल्यार थंय सगळे पुलीस आहा थंय 2 जिपी दवरलेल्यो आहा पुलिसांच्यो पुलीस भायर खुर्च्यो घेवन बसलेले आहा इतलें म्हणसर अर्द पावण वर जाल्लें तें इतलें राजन सराचो फोन येयलो की आपल्याकूय धरलो तेंच्यांनी आपल्याकूय तेंच्यांनी कार्ड विचारलें आपलें कार्ड काडून घेतलें आपल्या कडेन खूब आर्ग्युमेंट घातले राजन सराचें इतलें पर्यंत केलें की तेजो मोबायल सादो स्मार्टफोन न्हू तो सादो ओल्ड मोबायल तो तेंच्यांनी नंबर चॅक केलो तेजे वयल्यान तेजो आपलो एक कॅमेरा आसता फोटोग्राफी करपाक तो बी कॅमेरा तो कॅमेराचे सगळे फोटो तेंच्यांनी पयले तितून एक कोणाचे मनशाचो फोटो आसलो तो कर्नाटका सायडचो पत्रकार तेजी इन्क्वायरी केली हो कोण मनीस तो कसो तुका कनेक्टेड इतले बारीकसाणेन ताका ते इम्युलेट करून इन्क्वायरी करपाक लागली राजन सर तापलो हेंचेर आपली सगळी आपली सगळी कार्डां घेतल्या ती आयडेंटिटी कार्डां घेतल्या ती आनी आपूण तुमकां हांगसर हार्म करपाक येवन तेणी सांगलें खंय तेंकां थंय की तुमचें इन्स्पेक्शन जातलें आपूण जरी भाग नासलो तरी आपूण पयसल्यान पळयता आपूण तुमकां डिस्टर्ब करिना म्हणून तरी ते आयकपाक रेडी जायना इतलें म्हणसर तेंचे आनी चाळवले आनी ते इतले एग्रेसीव हितून गेले की WRDचे गव्हर्मेंट ऑफिशियल्स ते आनी दोग तीग जाण वांगडा गेले तांकां सुद्दां राजन सरा कडेन तेंच्यांनी भायर काडले आनी गेटी भायर दवरले मागीर राजन सर म्हणलो तुमी आपल्याक पिकअप करा आपल्या ट्रान्सपोर्टूय ना सो आपल्याक पिकअप करा आमी ताका पिकअप केलें आनी आमच्या गोवा बॉर्डरीचेर येयले थंयच मागीर आमी तुमची इंटरव्यू पळयली आमी ते गोवा बॉर्डरीचेर घेतले सो इतले ते एग्रेसीव मोडान गेले आनी दुसरे तेंचे स्वताची तेंच्यांनी अरेंज केल्ली मिटींग तेंकां अरेंजमेंटाक थोडे लोक लागतले पण तेंचो इतलो ताफ आसलो तेंचे कितलेशेच पुलीस फोर्स SP लेवलचो पुलीस फोर्स आसलो भितर तेंच्या बिल्डिंगेन तेंचो कितलोसो स्टाफ आसलो टॅक्निकल स्टाफ तेंचो आसलो प्लस तेंचे हेजी टीम आसली रिकॉर्डिंग करपाक फोटोग्राफी करपाक टीम आसली गोंयचे टिमीक तेंच्यांनी भायर घेतले महाराष्ट्राचे तितले व्हडले कोण नासले सो तेंच्यांनी सगळे आपले जाय तशें अरेंजमेंट केलां मागीर जे आमचे ऑफिसर भितर आसले तेंची सुद्दां कार्डां काडून घेतली भायर आसले ते जे तुजे कमिटीचेर आहात तेंचे सगळ्यांचे कार्डां तेंच्यांनी घेवन दवरलेली तेंचे कडेन मागीर ते एक इंजिनियर आहा तेणी थंय वाद घातलो ते भितर आसले ते इंजिनियरान अशें चलपाचें ना जाल्यार आमी रिटर्न वयता आमी कोर्टाक सांगता की इन्स्पेक्शन फेर करपाक दिना म्हणून आमकां अशी वागणूक दिता म्हणून आमी ते कोर्टाक कळयता अशें आर्ग्युमेंट जाले उपरांत ते मातशे बॅक फुटार गेले आनी तेंच्यांनी कार्डां बी तेंची रिटर्न दिली मागीर तेंची एक नॉर्मल मिटींग जाली सायट इन्स्पेक्शनूय केलां तेंच्यांनी पण राजन सर म्हणटा तेन्ना सायट इन्स्पेक्शन जर खरें हें फक्त कन्स्ट्रक्शनाचें सायट इन्स्पेक्शन उबंग खंय जाता तो मादयचो पळयतल्यार बरेंच वयर वचपाक जाय ताका तो इतल्या स्मॉल टायमान एके दिसान अशें म्हणजे एके दिसान जाल्यार सकाळी स्टार्ट करून सांजचे सोपोचेडे इतल्या वयर वयचें पडटा तें पण तेंच्यान फक्त कन्स्ट्रक्शन सायटीचे सायट पळोवन परत ते सायटाचेर येयले म्हणून आयकता आनी मागीर ते मिनिट्स तयार करताले तेजे उपरांतची अपडेट आमकां येवना पण अशी एक विचित्र आमी कितलेशेच फावटी आमची टीम कणकुंबी गेल्या सायट विजीट केल्या पण आमी एक नोटीस केला की कोर्ट सुप्रीम कोर्ट केन्ना अशी कमिटी नेमता 18 स्टेटींच्यान ती अक्षरशः तेंचें काम चॅक करपाचें ते एकदम पॅनीक मोडार वयता जशें आयज गेले आयज तर तेंकां एकदम इतले पॅनीक मोडार गेले की ते कोणाकूच अलाव करपाक जायनासलें म्हणजे आमकां मोबायल घेवन सुद्दां एक विज्युअल घेतलेले इतले ते बारीकसाणेन पळयताले आमकां एक लौकीक मुद्दो विचारचो दिसता की भंय दिसतालो कर्नाटका मदीं की तांची कितें तरी कर्म जी आसात
ती कर्म एक्सपोज जातली म्हणून? तेजे ते सगळे रिएक्शन कित्याक ती तेंचें जें काम आहा तेंचें कर्म म्हणटलें तेंचें जें काम आहा तशें आहा तें लिपोवन धापून दवरूंक शकना. ते दिसता ते रस्त्या वयल्यानूच दिसता कितें केलां तेंच्यांनी, कशें कॅनल बांदलें तें रस्त्या वयल्यान दिसता. तेंचें मेन टार्गेट आसलें ह्या टिमीचें म्हणजे गोंय सरकारान मेन टार्गेट दवरलेलें लास्ट टायम जेन्ना कमिटी करून इन्स्पेक्शन करून तेंच्यांनी तें बांदलां तें काम इलिगल आहा म्हणून पॅक करून घेतलेलें. दोनूय वाटांनी तेंच्यांनी पॅक करून घेतलें. तें ओपन केलां काय कितें हेंवूय चॅक करपाक जाय आसलें. तें ओपन करून उदकाची वाटी तेंकां रिकॉर्डाचेर हाडपाक जाय आसली जी एके वटेन ओपन आहा. सो ह्या खातीर म्हणजे आतां कितले नोट जाला ते आमकां ते डिटेल्स मेळना, पण ही टीम जी आसली तिनूय स्टेटीची ती कोर्टाक नॉर्मल रिपोर्ट म्हणजे खंय मॅनिप्युलेशन ना. कर्नाटका आपली बाजू मांडटा, गोवा आपली बाजू मांडटा अशें जावंक शकना. कितें वयतलें ते तिगांनी वांगडा वचून सायटीर पळयलां आनी त्या पेपराचेर वांगडा पयल्ल्यो गजाली पेपरार येतले आनी कोर्टाक बरोबर. एक न्यूट्रल पॉयंट म्हणजे कितें ग्रावंड वस्तुस्थिती किती आहा ती सामकी त्या हातूंतल्यान कोर्टा स्पश्ट मुखार जातली. वतली. सो हे भितून ते पॅनीक मोडान आसले ते कळटा. करेक्ट. दुसरो विशय लौकीक, फाल्यां इलेक्शन. सो कितें आहा इलेक्शनाची तयारी, कितें आहा इलेक्शनाची परिस्थिती? सरकारी यंत्रणा फायनली 24 वरां पयलीं स्टेट इलेक्शन कमिशनर मेळ्ळा, यंत्रणा सेट जाल्या काय कितें? स्टेट इलेक्शन कमिशन कालूच चार्ज घेतला. तेजी वेगळी गजाल सांगपाची म्हटल्यार चार्ज घेतला तेणी आनी ताका पयलें रिप्रेझेंटेशन पावलें ते ऑपोजिशन लिडरांचें जे गव्हर्नराक मेळोन मागीर रोखडेच एका स्टेट इलेक्शन कमिशनराक मेळपाक गेले. थंय तेंच्यांनी बरोच प्रेशर घातलो हेंच्यांनी की तुमी कावंटींग जेन्ना एकूच भशेचें इलेक्शन फक्त ते एक कोर्टाचे ऑर्डरीक लागून वेगळे टायमार जाता, 2 फेजींनी जाता जाल्यार असल्या इलेक्शनाक तेंकां कावंटींग आहा तें एकदांच जावपाक जाय. पयलीं जाल्यार इलेक्शनाचें कावंटींग सेपरेट दवरपाक जाय हो पॉयंट घेवन ते गेले. तेंचे कडेन कोर्टाचे तशे रुलिंग्स आसले आनी ते IAS ऑफिसर तांकां वेगळे म्हणजे चड एक्सप्लेन करपाची गरज ना. पण तेंच्यांनी तांकां थंय कांय रिप्लाय दिवनासलो. पण तेणी चार्ज घेतात पयलो तांकां फेस करचें पडलें ते विजय सुदीन दिगंबर सारकिल्ले लिडरांक तेंच्यांनी एक स्ट्रॉंग केस तेजे मुखार मांडली. दुसरें इलेक्शन आतां इलेक्शन फाल्यां जे वोटींग जातलें तें 6 मुन्सिपालिटी आनी CCP खातीर जातलें. CCPचे मशिनाचेर वोटींग जातलें, बाकीचे बॅलेटाचेर जातलें. कॅम्पेनिंगाचें सोंपलेलें काल लास्ट डे आसलो कॅम्पेनिंगाचो. मागीर दुसरे एक 22 कितले वेगवेगळे पंचायतीचे वार्ड आसतले तितून. आनी एक 2 कडले आनी एक इलेक्शन आहा एक जे नावेलचें ZP इलेक्शन उरलेलें तेवूय एक प्रतिश्ठेचें इलेक्शन म्हणपाक जाय. एकूच फोकसान आशिल्ली ती आतां नावेली थंय इलेक्शन जाता ती. आनी दुसरी आहा ती सांखळेचो एक कावन्सिलर एक्सपायर जालो थंय बाय इलेक्शन जाता. आनी थंय अशें आहा की पॅनल फोडून दुसरे ऑपोजिशनाचे पॅनल फोडून CMन थंय आपली पॅनल फॉर्म केल्ले ह्याच वर्सभर फाटीं. आनी ताका प्रत्येक कावन्सिलर थंय म्हत्वाचो आहा ते आपले पॅनल थंय आपलो चॅरपर्सन थंय हें करपा. तितलो एक एक्सपायर जाल्यार आतां निवडून येता तो ह्या रुलींग पॅनलाक रुलिंगान दवरपाक खूब इम्पॉर्टंट आसा. सो अशे पद्दतीचें इलेक्शन. थँक्स अ लॉट लौकीक. म्हजो वेळ सारको सोंपला. फाल्यां इलेक्शन अपडेट्स जशी घडटात तशें आमी तुमचे म्हऱ्यान हाडत रावतले. त्याच बरोबर कावंटिंगाचो दीस सद्याक तरी तो सोमार. सो त्या दीस जर कावंटींग जालें जाल्यार सकाळीं सावन आमी कंटिन्युअसली रिजल्ट्स तुमचे म्हऱ्यान हाडत रावतले. सद्या आमी इतल्याचेर थांबतात. थँक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दीस ब्रॉडकास्ट. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.